शाळेचे नाव असा ज्ञान प्रसारक विद्यालय म्हापसा गोवा। हांव इयत्ता 6वीक शिकता। माझे काणयेचे नाव असा माफ करप आनी माफी मागप। एक वर्गांत 40 भुरगीं आशिल्लीं। अचानक एक भुरगो उबो रावलो आनी मास्तराक सांगलें की म्हज्या वाडदिवसाक पप्पान एक म्हाका म्हारग घडयाळ दिवन दिलें, तें आतांच कोणी तरी चोरलां। हो जो 5 मिनटाचो ब्रेक आशिल्लो तेन्नाच तें हांव घडयाळ बाकार दवरिल्लें। ब्रेका नंतर कोण भायरूय गेलो ना आनी कोण भितर आयलो ना, म्हळ्यार वर्गांतच कोणी तरी चोरलां अशें मास्तराक कळलें। मास्तराच्या मनात विचार आयलो की हे जे घडयाळ कोणी चोरलां तें बाकी भुरग्यांक कळपाक जायना। म्हण मास्तरान सगळ्या भुरग्यांक सांगलें की सगळ्यांनी आपआपल्या दोळ्यांत काळी पट्टी बांदची। सगळ्या भुरग्यांनी आपआपल्या दोळ्यांत काळी पट्टी बांदली आनी लायनीत उबे रावले। मास्तरांनी एक एक करून तपासपाक सुरवात केली। ज्या भुरग्याच्या बोल्सांत घडयाळ मेळ्ळे ते गुपचूप कान घडयाळ ना जाल्ल्या भुरग्याक व्हरून दिले आनी क्लास नॉर्मल चलपाक लागली। फुडले 2-3 दीस तो भुरगो सामको भिल्लो। ताका भंय दिसता की आज चोरी भायर पडटली, फाल्यां भायर पडटली। अशें कांयच घडलें ना आनी कोणाकूच कांयच कळ्ळें ना। काही तेंपान ते भुरगे शिकून गेलेय बी। काही वर्सांनी जो घडयाळ चोरिलो तोय व्हडलो उद्योगपती जालो आनी एक दीस तो आपल्या शाळेच्या एक कार्यक्रमाक येता। येवन ते मास्तराचे पांय धरता आनी मास्तराक सांगता की हांव तुगेल्या खूब रिणाक आसा। आज हांव जितो आसा तो फक्त तुकाच लागून। मास्तरान विचारलें अशें कित्याक लागून? त्या भुरग्यान सांगलें की मास्तर तुका याद नासतली, वर्गांत एक घडयाळ ना जाल्लें आनी तूं तें सगळ्यांक तपाशिल्लें आनी तें म्हज्याच बोल्सांत सांपडिल्लें, पूण तुवें तें कोणाकूच कांयच सांगूंक ना। हांवें निर्णय घेतिल्लो की मास्तर ज्या दिसाक चोरी भायर पडटली ते दिसाक हांव जीव दितलो। मास्तर तुवें म्हाका माफ केलें, म्हगेली इज्जत राखली, म्हगेर हातान एक व्हडली चूक घडिल्ली, पूण मास्तर तुवें म्हगेलो अपमान केलो ना। मास्तर सांगता की अरे तूं तो? त्या भुरग्याक तर सारकें अजाप जाता। मास्तर सांगता की हांवें तुमकां दोळ्याचेर काळी पट्टी बांदपाक सांगिल्ली आनी हांवेंय बी दोळ्याचेर काळी पट्टी बांदिल्ली, कित्याक म्हाका कळपाक नाकाशिल्लें की चोरी कोणें केली। त्या भुरग्याची किंमत कमी जावची न्ही, तो भुरगो मनांतल्यान उतरचो न्ही अशें म्हाका दिशिल्लें। हें आयकून त्या भुरग्याक खूब रडपाक येता आनी ते मास्तराक वचून सामकी वेंग मारता। हीच खरीच अद्भुत महानता। कोणाच्याय हातान चूक घडली तरी एकदा दोनदा माफ करात, सुदारपाचो वेळ दियात। माफ करप आनी माफी मागप हें खूब गरजेचें आसा। धन्यवाद।